नमस्कार इष्टानो, आत्ता ही पळय एक बातमी नदरेक पडली। मोर्जे ग्रामपंचायतीचो जो सेक्रेटरी आहा खंय तेका दिल्लीवाल्यांनी पेडण्या BDO ऑफिसान बापायन आनी पुतान धरलो आनी बडयलो खंय आनी ऑफिसाची तोडफोड केली खंय। ही पळया, ही आत्ता बातमी येयल्ली आहा। असेंब्ली चालू आसा। आयज ब्रोकर मिनिस्टर कसो एरोगन्सान उलयतालो आनी तरी आसतना थंयसर असेंब्लीन इतले सगळे करून मी तो नवेच करतालो ते तुमी पळयलात आसतले। आनी तेजो आउटफॉल हो पळय हो असेंब्लीच्या भायर सोसायटीन गांवांनी हे पळय आतां अशें घडपाक लागला। कित्याक तर ब्रोकर जनता पार्टी आनी भ्रष्टाचारी जनता पार्टीचे जे इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेटान इन्वेस्टमेंटाचे जे तेंच्यांनी पॉलिसी हाडला पळय तेजो हो परिणाम। आता तरी ब्रोकर मिनिस्टर आनी ब्रोकर जनता पार्टी CM रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले काय ना, कित्याक तर विशय जशी म्हायती मेळटा जाग्यांचो रियल इस्टेटाचो विशय खंय ते दिल्लीवाल्यांनी खंय दर्या वेळेर जागे घेतलेले आहा आनी हेच ते DO दिल्लीवाले अशें आयकून येता की गांववाल्यांच्यो मसोंड्यो तेंच्यांनी बंद करून उडयल्ल्यो, तांकां बीच एक्सेस मेळोंक जाय म्हणून। आनी ह्या असल्या लोकांक सपोर्ट करपी ह्या भ्रष्टाचारी जनता पार्टीन BJPन पॉलिसी हाडलेले आहा। ह्यो परिणाम तो थंय आसगांव फाटल्या दिसांनी घर मोडून उडयले दिल्लीवाल्यांनी। कोणाक म्हायती आहा कितें जाल्लें तें? CM गेल्लो न्हू स्वता थंय। ही रियल इस्टेट पार्टी जी ब्रोकर जनता पार्टी आहा पळय ही गोंयकारांक आनी गोंयांक फोंडांत घालूंक येयल्लेली आहा। आमचे जाणटेले मूर्ख नासलेले, हांकां सत्ते कडल्यान पयस दवरपाक, हांकां मद मारला, हे सत्तेर बसून आपलो धंदो चलयता रियल इस्टेटाचो। म्हणून तर ते ब्रोकराक TCP मिनिस्टर म्हणून बसयला आनी काडपाची कशेच इच्छा दाखयना। कित्याक पार्टेक रेव्हेन्यू हाडटा आसतलो न्हू, सरकाराक हाडटा काय ना तो वेगळो विशय। इतले स्कॅम कोट्यांनी रियल इस्टेट TCP डिपार्टमेंट कोट्यांनी हजारांनी कोट्यांनीचो स्कॅम करून मोकळो जाल्लेले आहा। कोर्टान इस्टॅब्लीश जाला तरी आसतना ते CTP सस्पेन्शनान दवरला आनी मिनिस्टराक काय करिना ही ब्रोकर जनता पार्टी। ही तुमकां आमकां सोंपोवपाक उठलेली आहा। आनी हेते जे आतां जे नवीन कायदे हाडटात पळय, सरकारी जमीन कम्युनिदाद जमीन आपल्या जमनींचेर व्हरून रिहॅबिलिटेट करात मरे। इतले चोरून जमनी परचेस करून थेयल्लेले आहा पळय, करा न्हू थंयसर। तुमचे सेक्रेटरीक हो पळय गव्हर्मेंट सर्वंटान दिल्लीवाल्यांनी धरून बडयलो, आतां तुमी कितें करतात? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी आतां तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली काय लोकांचेर धुकलतले? तुमी जागे कित्याक विकले काय म्हणून तो दामू नायक विचारतलो, तुज्या मिनिस्टराक विचार मरे। ते विश्वजीत राण्याक विचार, तेणी लोदाक कित्याक जागो विकलो काय म्हणून पोटां फुटलेली, भिकेक लागलेले जागे विकपाक सांग ते दिल्लीवाल्या। प्रायवेट बीच करता खंय तो कारापूर, तुका दामूक बीन कितें एक प्लॉट बीन दिता जाल्यार पळय दर्या कुशीक थंयसर प्रायवेट बीच करता थंयसर। हे करपाक तुमी फुडें सरल्या। BJP तत्वां करताली, तत्वां तुमी विकून खाल्ल्यात मरे। रियल इस्टेटवाले दिल्लीवाल्यांक घाण दवरल्यात तुमी। BJP आतां गांवांत सुद्दां जर न्हू आतां अशे प्रसंग येयल्लो आहा की कोण गांवांत सुद्दां हांव BJPचो किंवा मी BJPचो म्हटलो न्हू जाल्यार वैयक्तीक दुश्मन दिसपाक लागलेले आहा। ही परिस्थिती केल्लेली आहा तुमी। आयज ते सेक्रेटरीक बडयला, फाल्यां मंत्र्यांक आनी आमदारांक बडयतले। तो दीस पयस ना, कित्याक तुमी हे केल्यात। लोकांक छळटले, लोकांक हे पिडटलेच तुमी केला पळय पॉलिसी ती, आनी लोकांक पिडपाकूय जाय। कित्याक ते BJP भाजप हिंदू करून नाचताले पळय, ते हिंदूक हे काय रक्षण करपाक येवंक ना। हे फक्त आपलो धंदो चलोवपाक येयला रियल इस्टेटाचो आनी जे वयले जे मलाई मेळटा पळय ती खावपाक, आनी काय करपाक न्हू। असेंब्ली चल्ला, फाल्यां CMन आनी त्या ब्रोकर मिनिस्टरान उबे रावन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची की रियल इस्टेटाचे हे ज्यो पॉलिसीज भाजप ब्रोकर जनता पार्टीन हाडला पळय गोंयान, तेका लागून हे सगळे मॅटर्स चल्ला गोंयान म्हणून। गोंयकारांची घरां मोडटात, गोंयकारांक धरून बडयतात, गव्हर्मेंट सर्वंटांक धरून बडयतात दिल्लीवाल्यान। धाडस खंयचो? तुमचो। हांगा येयल्लो गेल्लो
हाँ गोवा में वो परेश गायतोंडे है ना, वो अपना उसका टीसीपी मिनिस्टर है ना अपना, वो सब कर देगा ना. अरे आम्ही बाजारात भोंवता, आमकां खबर आहा कितें चल्लां ते, लोकांक समजचलें ना. आनी तुमी हांकां जे माथ्यार बसून जाचयतात पळय, हे तुमच्या कानान आनी माथ्यार बसून कितें करतले पळय तुमकां खबर ना. हे चल्लां गोंयान न्हू, ते तुमच्या दाऱ्या पर्यंत तुमच्या हुमऱ्या पर्यंत पावपाक वेळ लागचलो ना. ह्या भाजप जनता पार्टीक तुमी जर इलेक्शन अजूनय 2 वर्सांक आसा, तांकां येन्ना जर जापो विचारपाक जाय तुमी. भाई भाऊ करून नाचले म्हणून काय ना. फाल्यां आयज सेक्रेटरीक बडयला, ते फाटल्या दिसांनी गोंयकाराचें घर मोडलेलें. सेक्रेटरी गव्हर्मेंट सर्वंट तेका धरून बडयलो. फाल्यां तुमच्या हुमऱ्यार येत तुमकां हात घालूंक लागले, तुमी कितें करतल्यात? भाई भाऊ ते पोसतात, ते दिल्लीवाले येयला पळय ते पोसतात, तेंची सिस्टम बसलेली आहा थंयसर. ते गोंयान येयले रे येयले, हेंचे मनीस तेंच्या दारान आसता आनी हांकां कितें पावपाक जाय ते बरोबर पावता. तो आयज तो ब्रोकर मिनिस्टर आयज एसंब्लीन कसो उलयतालो तो पळोवंक जाय आसलेलो. तेजेर एक सुंदर पैकी फुडल्या आठवड्यान व्हिडिओ काडटा एसंब्ली सोंपोनी. तुमी हांगासर लोकांक फोंडान घालपाक येयला आनी अशें नासलेलें की तुमी सारके गरीब अशे भीक मागता त्या घराण्यांतल्यान येयल्लेले. तरी तुमकां आशा खूब, आनी ह्यो तुमचो जो आशा आसा पळय ती तुमी गोंयकारांक फोंडान घालूंक उठलेले आहा. सो इश्टानो, हे इन्सिडंट जर टर्निंग पॉयंट जायना गोंयान जाल्यार ही चाल अशीच उरतलो, ट्रेंड जातलो आनी वाडत रावतलो हो ट्रेंड. आयज सेक्रेटरीक बडयलो, फाल्यां बिडिओक बडयतले, परवा मामलेदाराक बडयतले, एरवा डेप्युटी कलेक्टराक बडयतले, अशें करीत करीत लास्टाक आमदारार पावतले. तो पर्यंत एसंब्लीन 2-3 जाण हेंचेच पावतले भितर. पंचायत तर आतां ऑलरेडी जावपाक झेडपी लेवलाचेर पावलेले आहा ते. तुमकां जर कळना न्हू आनी समजना जाल्यार हांव सांगता तें समजून घेया. झेडपी लेवलाचेर गोंयाच्या राजकारणान हे आतां मायग्रंट्स पावलेले आसा. उरला तो फक्त आमदार जावपाचो. तो जालो काय मागीर तुमची आनी गोंयान माणसुकी ना. आनी हे सगळे घडोवन हाडपी तुमी म्हणटाल्यार फक्त बीजेपीकूच कित्याक ब्लेम करता, कित्याक जे काँग्रेसीन आसलेले ते आयज बीजेपीन वचून बसलेले आहा. लेबलां बॉटल्यो बदल्ल्यो पूण सोरो तोच आनी तांकां तरी आसता पळय आतां पयर तो मरपाक तेकला तरी आसतना खुर्ची सुटना असली आशा. आपलो जीव पळय न्हू, चलपाक जायना तेजे कडेन तरी आसतना ताका सत्ता जाय. सत्ताचो असलो हावस आसलेले लोकांक तुमी निवडून हाडलेलेच आहा. ते तुमकां आनी आमकां पळयतले. विचार करा इश्टानो, मात तरी विचार करा आमकां कितें जाय फुडाराक ते. नाल्यार असल्या लोकांच्या हातीन तुमी न्हू आतां सोंपयल्यात पळय, हे आमकां सोंपयतले. हांकां इलेक्शनाक कितें दाखोवपाचें तें मागीर पळोवया. पयलीं हांकां आतां प्रश्न विचारना न्हू तुमी. कित्याक एक MLA थंयसर उबो रावन बीजेपींतलो ते ब्रोकर मिनिस्टराक प्रश्न विचारताले पळयात न्हू. कोले कशे उग्गी रावतात, तेंचोय धंदो आहा न्हू. पूण तुमचें जिवीत, तुमचे भुरगे, तुमचें घराणें, तुमचें घर, तुमचो गांव हेजो कितें हो प्रश्न जो पर्यंत तुमी स्वताक विचारना तो पर्यंत हे आनी हांगाच्यान सिवियर म्हटल्यार वायट जायत रावतले. तुमी कितें करपाचें विचार करा. आमी झगडी मारीत आहा. तुमकां आमच्या वांगडा येवपाक जाय काय तेंच्या वांगडा लाचार जावन तेंच्या पांया कडेन लोळपाक जाय ते विचार करा. विचार करचे. देव बरें करूं.